नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया दोन प्रकारच्यो चटणी। आज आमी दोन वेगळ्या प्रकारच्यो चटणी करतली। ग्रीन चटणी, खाजूर आनी आमटाण घालून चटणी। प्रत्येक चाटाक वापरल्यो वता अश्यो ह्यो दोन चटण्यो। जावं ती मागीर शेवपुरी, भेळपुरी। खाजुराची चटणी मातशी गरम करून घेवपाक जाय, शिजोवन घेवपाक जाय आणि मागीर तुम्ही 15 दीस पर्यंत ती फ्रिजान दवरपाक जाता, कांय जायना। 15 दीस पर्यंत तुमकां ती वापरपाक मेळटा। आणि ग्रीन चटणी ही सँडविच चटणी आसा ती तुम्ही 4 दीस पर्यंत फ्रिजान दवरून वापरपाक मेळटा। अश्यो ह्यो चाट करपा खातीर लागपाच्यो दोन तरेच्यो चटणी आमी आज करपाक घेवया। खातीर पयलीं आमी ग्रीन चटणी करपाक सुरवात करूया। हो हांवें एक जोडी कोथमिरेचो पालो घेतला। तातूंतली पानां सगळीं काडून घेतल्या आणि देठ अशे तरणे आसा ते देठ घेतल्या। जून देठ घेवंक ना। 1 कप हांवें पुदिनाची पानां घेतल्या। ओली कोथमीर आणि पुदिनाची पानां हांवें बरी उदकान धुवन घेतल्या। आता आमी मिक्सरान वाटून घेवया। पयलीं आमी ओली कोथमीर घालुया। तातूंत ही पुदिनाची पानां घालता। 5 हांवें हरव्यो मिरसांगो घेतल्या, त्यो घालता। हरवे मिरसांग घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। 1 इंच हांवें आलें घेतलां, ते तासून ताचे कुडके करून घेतल्या, ते घालुया। तातूंत घालता चवी पुरते मीठ। अर्दो चमचो घालता चाट मसाला। अर्दो चमचो घालता साखर। 1 चमचो घालता लिंबाचो रस। हातून उदक घालून बारीक आमकां वाटून घेवपाक जाय, स्मूथ पेस्ट करून घेवपाक जाय। उदक घालता आसतना खूब उदक घालपाक जायना। मातशें दाट अशें वाटून घेवपाक जाय, सुकें अशें वाटून घेवपाक जाय। पळयात मस्त चटणी वाटून जाल्या। अशी करून चटणी वाटून घेवपाक जाय, खूब पातळ करपाक जायना। चटणी हांव दुसऱ्या आयदनान काडून घेता। आणि चटणी आमची तयार आसा। पळयात एकदम मस्त अशी चटणी। ही चटणी सँडविचाक वापरपाक मेळटा। आता आमी करूया खाजूर आनी आमटाण घालून चटणी। ताच्या खातीर आमकां खाजूर जाय। तरी हांवें 20 खाजूर घेतल्या, ताच्यो बियो काडल्या आणि हांवें उदकान हे भिजत घालून दवरल्या। अर्दवर सुमार जालें हांवें हे उदकान भिजत घालून दवरल्यार। आमटाण थोडी हांवें भिजत घालून दवरल्या। 1 वाटी गोड घेतला। आमटाण मातशी अशी मुड्डून घेवपाक जाय आणि तातूंतले चोथो आसा तो काडपाक जाय। चोथो काडून घेवपाक जाय आणि ह्या आमटाणीचें उदक घेवपाक जाय। हांवें पाऊण वाटी सुमार टॅमरीन पल्प घेतला। आता हे आमी मिक्सरान घालून घेवया। पयलीं खाजूर घालुया। चिचेचें उदक घालता। गोड घालता। 1 चमचो जिरें, अर्दो चमचो बडीशेप ड्राय रोस्ट करून घेतला, ते घालता। तातूंत घालुया मीठ। मीठ घालता आसतना तुमी तुमचे चवी अनुसार घालात। तातूंत हांव घालता 1.5 चमचो मिरचीची पावडर। मिरचीची पावडर घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। तातूंत घालता 1 इंच आलें। आता हे आमी बारीक वाटून घेवया, एकदम स्मूथ पेस्ट करून घेवया। चटणी वाटता आसतना उदक कमी पडले जाल्यार थोडेशें घालपाक जाय। पळयात अशी करून स्मूथ वाटून घेवपाक जाय। चटणी आमी बाउलान काडून घेवया। खाजूर आनी आमटाण घालून चटणी तयार आसा। ह्यो आमच्यो दोन प्रकारच्यो चटण्यो तयार आसा। ग्रीन सँडविच चटणी, खाजूर आनी आमटाण घालून केल्ली चटणी
दोन्ही चटणी तयार आसा. दोन्ही चटण्यो खूप रुचीक लागतात, टेस्टी लागतात. तुम्ही नक्की करात. माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा. तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात. परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात. देव बरे करू.